प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 16वो एपिसोड वोड 9 ते 15 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 16 वर्सेस 9 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सातोड्याच्या पयल्या दिसा सकाळीं पुनर्जीवन जावन जेजू पयलो मारी मगदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे वेले ताणें 7 देंवचार काडलेले. तिणें वचून ताचे बरोबर आसताली आनी आतां दूख करून रडटाली तांकां कळीत केलें. पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण ताणीं आयकूनय स्वत मानूंक ना. जेजू दोगां शिसांक दिश्टी पडटा. हाचे उपरांत तांचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरें एक ग्रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो. ताणी येवन हेरांक सांगलें, पूण हांचेंय ताणी स्वत मानूंक ना. जेजू 11 जाणांक दिश्टी पडटा. शेकी 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो. आपणाक पुनर्जीवन जाल्लो देखलेलो ताणें स्वत मानून घेतलें ना देखून भावार्थ करचे सुवातेर आपलेंच खरें करून रावलें म्हणून ताणें तांकां भेश्टायलें आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रोशनीक शुभ वर्तमान परगटात. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमान जे आमी वाचलां हें जावन आसा ज्या दिसा जेजू पुनर्जीवन जाता. आनी आयज सोनवार जालो, सुमार आतां 6 दीस जाले जेन्ना आमी परब केली पास्कांची. पूण आयचें शिवर्तमान आमकां कितें सांगता, जें घडलें ज्या दिसा जेजू पुनर्जीवन जालो. कितें घडलें भाव भयणीनो? जेन्ना जेजू मरचे आदीं ताणें शिसांक सांगलेलें की तो मरतलो म्हणून, ताका मारतले म्हणून आनी तो पुनर्जीवन जातलो 3ऱ्या दिसा. आनी आतां हें जें जेजून सांगलें ताका 12-14 फाटी हें तें विसरलें. कित्याक ताणें पळयलें जेजू मेला, ताका पुरला म्हणून आतां ताचें काबार जालें म्हणून हें समजतालें. पूण भाव भयणीनो जें जेजून सांगलेलें तें सत आसलें. तो पुनर्जीवन जालो आनी तो आतां पयलो मारी मागदलेनाक मेवता, तो दुसऱ्या बायलांक मेवता. आनी मारी मागदलेन येता आनी शिसांक सांगता की हांवें जेजूक पळयला, तो आतां पुनर्जीवन जाला. पूण शीस जेजूचे स्वत मानिना. तेज्या उपरांत दोनपरां कितें घडटा, 2 शीस जेजूचे ते आतां जेरुसलेमांतल्यान ही खबर आयकोनूय ते आतां जेरुसलेम सोडून ते आतां भायर वेतात, आमावस ह्या रस्त्यार वेतात. आनी भाव भयणीनो थंयसर जेजू ताका मेवता. जेजू तांचे बरोबर उलयता, तांचे बरोबर घरा येता. जेवणा बरोबर तो मुणो मोडटना तो तांचे दोळे उक्ते जातात आनी तो आतां तांचे कडेन नाश जाता. आनी ते पोत्तून जेरुसलेमाक वेतात आनी दुसऱ्या शिसांक सांगतात की आमी जेजूक पळयला म्हणून. आनी आजुनूय सुद्दां ते शीस जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणून ते आतां स्वत मानिना. आनी शेकी भाव भयणीनो त्याच दिसा जेजू आतां ह्या शिसां बरोबर फुडें सरता. तो आतां तांकां पळयता आनी तांकां भेश्टायता. तो म्हणटा, तुमकां पयलें हांवें सांगलेलें, कित्याक तुमी इतले आकांत भरीत रावले. हांवें तुका सांगलें की हांव मरतलों म्हणून हें जावन आसा. हांव देवाची खोशी करपाक येयल्लो आनी हें जें जावपाचें आसलें तें घडपाचें आसलेंच. आनी हांवें तुमकां सांगलेलें की हांव मरतलों म्हणून आनी हांव पुनर्जीवन जातलों म्हणून. पूण तुमी मारी मागदलेनाक स्वत मारूंक ना, म्हज्या उतरांचेर स्वत मारूंक ना. हे 2 शीस जे आसले, म्हाका आमावस थोड्या वेळा पयलीं म्हाका एमावसाच्या रस्त्यार मेवले, तांचेंय आयकोंक ना आनी तांकां तो भेश्टायता. तेजे उपरांत भाव भयणीनो तांकां ही भेश्टाच्या उपरांत ताका खरेंच तो खोशी नासलो. जेजू खोशी नासलो तांच्या शिसांक पळोवन की ते स्वत मानिनात म्हणून. आनी तेजे उपरांत तांकां सांगल्या उपरांत तो तांकां आपल्याक हात दाखयतात, आपले घाय दाखयतात जे पेकल्यात ते. आनी तेजे उपरांत तो कितें सांगता तांकां, तो म्हणटा, वसात तुमी सगळ्या संवसारान वसात आनी शिवर्तमान परगट करात. म्हणटा आख्ख्या संवसारान वसात, सगळ्या रोचनांक शुभ वर्तमान परगटात. भाव भयणीनो आयज आमी म्हणटा, आमी पास्कांचो लोक, आमी हालेलुया आमचें जावन आसा, आमचें कांतार. आनी हें कांतार फकत पास्कांची परब जातकूच न्ही. जेन्ना आमी कोरेजमा वेळार आमी दुखी भरीत आसता, आमी उपास करता आनी हे भाशेन आमी आमचें जिवीत सारता. पूण एक एकल्या दिसा, एक एकल्या घडीर, एक एकल्या वरार
आमी जावन आसा जैती वरलो कित्याक जेजू मेलो पुनरुज्जीवन जालो तो सुर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला आनी ताणें आमकां हो हुकूम दिला. ताणें सांगलां आमकां खरेंच तुमी म्हजेर बाबार दवरतात जाल्यार वसात म्हणटा आनी हे आख्या संवसाराक वचात आनी सगळ्या रोशनांक सगळ्या राष्ट्रांक शुवर्तमान परगट करतात. भाव भयणीनो, आमकां आमी चिंता की आतां जेजून सांगलां आमी घर सोडूंक जाय, आमी शुवर्तमान आख्या संवसाराक परगटूंक जाय. आमच्या फॅमिलीन आमच्यान हे शुवर्तमान परगट करूंक जाता. आमच्या कुटुंबांनी आमच्या इग्रोज मातीन आमच्यान हे परगट करूंक जाता. आमी कितें समजता की इग्रोजेन गेले, आमी मागणें केलें, आयताराचें मीस जालें आमचें काम जालें सुमानाचें, आतां आयलीं आमी आनी आमचें जिवीत जाल्लें ना. भाव भयणीनो, गरज आमकां आमी हें आमच्या चालीन, आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी हें शुवर्तमान परगट करपाक. आनी जेन्ना आमचो संबंद जेजूशी घट जाता, पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान जें जेजू आमच्या जिवितांत करता तें आमच्यान दुसऱ्यांक सांगूंक जाता. आनी आतां जेन्ना आमी घोवायकी दिता, जेन्ना दुसऱ्यांक सांगता कितें घडलें म्हज्या जिवितांत तेन्ना हांव खरेंच भाशेन हें शुवर्तमान परगट करता. आनी भाव भयणीनो, आमकां गरज ना पयलीं जेन्ना आमी शुवर्तमान परगट करता तें माकूचें, मातुआचें, जुवाचें, लुकाचें शुवर्तमान परगट करता. आमीच आमचें शुवर्तमान परगट करूंक जाय. कितें घडलां आमच्या जिवितांत, जेजून कितें केलां तें ह्या उतरा वरवीं आमचें जिवीत कशें बदललां तें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना लोक आयकता, आमची घोवायकी आयकता कितें आमच्या संबंदा वरवीं आमच्या जिवितांत जेजू कितें करता तें, तेन्ना आमी खरेंच भाशेन शुवर्तमान परगट करता आनी आमी दुसऱ्यांक ह्या जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक आमंत्रण दिता. नातर भाव भयणीनो, आमी फकत आमचें देवस्थान करतले, आमी इगोर्जेक वेतले, आमी आमचे मागणें करतले आनी तेज्या उपरांत आमी आमचें जिवीत जियेतले. पूण आयज आमी हें उतर जेजूचें आमी खरेंच भाशेन आमच्या काळजांत रिगून धरून आमच्या मनाची नोटसणणी करून आमी आतां हें शुवर्तमान परगट करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. पयलो आमचो संबंद जेजूशी घट करुया, आमी उतराची सजमणी घेवया आनी पवित्र आत्म्या उदेशी हें आमी परगट करपाक आयजतान आमी फुडें सरोया. आनी खरे भाशेन जेजूचें राज फुडें सरपाक आमी आमचो वावर करून हें जेजूचें नांव, हें जेजूचें राज सगळ्यांक सांगपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सर्वुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.